अमूल्य 4 वरां खाली स्मार्टफोन अंत करचे येतात आमकां मेळची 16 घंटे जागे आसचे आमी 16 घंटे 8 घंटे न्हिदल्यार पूण त्या 16 घंट्यान म्हळ्यार 4 आंत 1 वंट आमी स्मार्टफोनांत करचे येता खंय पुरो गांवची खबर परगांव मेळटा परगांवची खबर आमकां मेळटा आनी हातूंत थोडे फावटी परस्काल्यांक म्हळ्यार आमच्याच गांवची खबर आमचीच शेजारची खबर इगर्जेची खबर आमकां मेळच्या पयले परगांवांत आसल्यांक मेळटा तांणी आमकां फोन करून विचारचें तांणी आमकां सांगचें हें घडलां हें तें जालां तांणी आमकां वॉट्सॅपार मेसेज करची म्हज्या अभिरुचीक म्हाका कितें आसत आसता तें हांवें आज पळोवयात देखून आज ಏರೆ ಗಾವಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು शोक वर येणे तो पुणे दादा बोन आंडाला तू बोली म्हणून सो किरकिरी ना आज इरिटेशन ना ऑनलायनार मिसां मेळटात पिडेस्तांक म्हणून दिल्ली मिसां आसात आनी ह्या मिसां वरवीं आज भलायकेंत आसलो मनीस आज आत्मिकतेंत पिडेस्त जाला वय पिडेस्त आसात पूण ताच्या सांगाता भलायकेंत आसलो कोणाकय गरजे वचोंक साध्य आसा ही तरणाटी भुरगीं आय बापाय ती आज पिडेस्त मरीत जाल्यांत वय प्रायवंत जाल्यांत आत्मिकतेंत सडीत पिडेस्त जाल्यांत वय मागीर म्हाका मोबायलार मेळटा म्हणलें चिंता पासोन मोबायलार पळयतात वय पूण काना जाता म्हण सांगल्यार एक कोणाचे फोन आयले मीस मागीर मेळटा हांवें प्ले करी येता हें पयलें अटेंड करचें वय ह्या भितर केलें गॅसाचेर दवरला हें ऑफ करचें मागीर भितर वचून पळोवन येवचें देखून ते मीस म्हळ्यार काना जाला म्हण सांगल्यार पीस बाय पीस म्हळ्यार एक ल्हानसो कुडको पळयलो मिसाचो इल्लोसो वेळ मागीर बंद केलें मागीर ते वचून समट आणि सावाला मोगाचनो तुमकां समेजता की समर्थ आणि सावला कार्यक्रमाक स्वागत आमी फाटल्या वर्सांनी पळयल्यार माध्यमाची प्रगती भोव वेगान सडलेली पळोवंक मेळटा आनी तांतूय फाटल्या सुमार एक 8-10 वर्सांनी जाल्ली ती प्रगती एकदम तीव्र जावन आसा प्रत्येक जावन स्मार्टफोन केदळा मनशांच्या हातांत येवंक सुरू जालें तोवर ही प्रगती विशेष रितीन विस्तारलेली आमकां पळोवंक मेळटा आज आमी ह्याच विशयांत संवाद चलयतले ही प्रगती जाल्या पूण ही वस्त स्मार्टफोन आमकां मनशांचे मौल्य सोडूंक उपकारा पडलां गी धार्मीक जिवनाक आमकां पूरक जालां गी असले संगती आमी आयच्या संवादांत चलयतल्या आनी ह्या विशयांत आमकां माहिती दिवंक आमकां भोव सुक्त व्यक्ती आमच्या सांगात आसा फादर अनिल फेर्नांडीस गांवान तो नायनाड फिरगजीचो वर्द मेळ्ळ्या उपरांत रुजय फिरगजींत सहायक विगार जावन आसलो आनी उपरांत ग्लॅडसाम होम सुरविल्या हंताचे सेमिनरीची तरबेती PUC शिकतले भुरगे थंयसर आसात तांचे संगी तांणी त्या भुरग्यांक सेमिनरीक भरती जाल्ल्यांक तरबेतीच्या हंतार तांकां तरबेती दिल्ली 4 वर्सां आनी त्याच वेळार सान लुईस कॉलेजींत MA इन जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन हातूंत उंचले शिकप चलयले आनी थंयसर प्रथम रँकी जोडले आनी आतां फाटल्या 2 वर्सांनी हांगासर कॅनरा कम्युनिकेशन आमचे DSCचे केंद्र हातूंत वावर करीत आसात तांच्या थंय पळयल्ली एक विशेषता कितें म्हूण सांगल्यार कितेंय जबाबदारी दिल्यार भोव नाजूकायेन करचें म्हळ्यार ते तिरसुंच्या खातीर करचें न्ही बगार ताजे फाटले बॅकग्रावंड बरें करून अध्ययन करून जे कितें प्रॉडक्ट तांचे तावन येता अकरेक ते भोव रुचीचे म्हूण सांगल्यार पळयतना खुशी पावचे तसलें एक उत्पादन ह्या माध्यमांत तांचे तावन येता आनी सडाव तो पाद्रबांनी आनी आमच्या DSCंत लोकांनी ते ओपून घेतला आनी मानून घेतला आयच्या दिसा ह्या आमच्या संवाद कार्यक्रमाक आमचे संगीत आसात ह्याच केंद्राचे निर्देशक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां स्वागत म्हणटा देव बरें करूं फादर वेलकम यस थँक्यू फादर आज काळ आमी पळयल्यार हे स्मार्टफोन नासतना आमचे जिवीत चलना म्हणले बरी आसा सक्कड मनशांकडे सडावो जावन 100% म्हूण न्ही जाल्यार सक्कडांकडे हे स्मार्टफोन आसा आनी ल्हानशी वस्त हातूंत जायते नमुन्याचे संगती आमकां मेळटात
वय फोन असा ताज्या उपरांत व्हिडिओ कॉल करी येता मेसेजेस आसात आणि व्हॉट्सअप आणि ताज्या उपरांत कॅल्क्युलेटर टॉर्च आणि काय कितले संगती आसात म्हणना जायते संगती आमकां मेळलेले वरवीं हे काम भारी सुलभेचे जाला संपर्क करचे आनी पुरा सांगत आस हे स्मार्टफोन आयिल्ले वरवीं इल्लेसो मनीस आळशी जाल्ले बरी दिसता वय एका फाटल्या दिसांनी ताजे मोबायल किंगी सुकून गेले आमी अशें उलयता आसतना वय ताका हांवें म्हणलें तुजे नंबर दी हांव कॉल करता ते दाडा खंय आसा म्हण कळत आमकां तुजे नंबर सांग म्हळें ताका तो म्हणलो मोबायल स्मार्टफोन आयला उपरांत म्हजे नंबर म्हाका विसरून गेला म्हणून वय वय पयले पुरो मस्त नंबर उडासा उरतली वय आता सड्ड म्हळ्यार आमचे एक नंबर सोडल्यार उरल्यांचे नंबर उडास उरना चढाव वय अशें पळयत आसतना एका रितीर होंदोवणी आमी ताजे डिपेंडन्सी सडल्या फोनाचेर खंडीत त्या देखून हे स्मार्टफोन आयिल्ले वरवीं मनीस स्मार्ट जाला की या होंदोन रावचे स्थितीक येवन पावला की म्हणून वय कितें म्हणटा तुमी आर्विल्ल्या थोड्या वर्सांनी स्मार्टफोन या मोबायल आणि तंत्रज्ञान हातूंत जायती प्रगती जाल्या म्हणून सांगलें आणि त्या मानून घेता आतां फाटल्या थोड्या 2-3 वर्सांनीच ह्या टॅक्नॉलॉजीचें जनरेशन कितें आसा बहु वेगान पयलें 2G आयलें 3G वेगळें आयलें 4G आयलें 5G आयलें आनी आतां थोड्या गांवांनी आचाकी मुखार पावल्यांत सो तंत्रज्ञान वाडटाना मोबायलांत आनी अंतरजाळेंत वा आमी कितें इंटरनेट म्हणटा हातूंत मेळच्यो सवलत्यो या तातूंत साद जावच्यो गजाली मस्त आसात देखून स्मार्ट टॅक्नॉलॉजी कितें म्हणटा आज हाचे वरवीं आमी स्मार्ट जाल्या म्हणून एका दिशेन सांगीत एका दृश्टीन आमी स्मार्ट जाल्या म्हणून म्हणया कित्याक म्हळ्यार आज हातूंत जावच्यो सगळें पुरा स्मार्ट कित्याक म्हळ्यार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टॅक्नॉलॉजी भरपूर मापान असल्या फोनांनी स्मार्टफोनांनी वापरला देखून आमकां कितें जाय तें सगळें मेळटा आज आमकां भाशेची अडखळ ना खंयच्याय गांवाक वचचें जाल्यार भास कळीत ना म्हणून फाटीं उरचें बरें ना थंय वचयत आनी गुगल ट्रान्सलेट आसा खंयचीय भास आमकां जाणा जाता कितेंय आमकां कळीत नातले विशय थंयसर मेळटात आनी ओके गुगल आनी सिरी आमच्या ॲपलाचे सिरी जावंक पुरो या अमेझॉन अलेक्सा जावंक पुरो सांगले तक्षण म्हाका रेस्पॉन्स मेळटा या आमकां आन्सर्स मेळटात कितें समजूंक जाय कितें जाणवाय जाय सगळी हांगासर आमकां मेळटा आनी तशेंच स्मार्ट सर्विसीस आजकाल स्मार्ट सर्विसीस तेय आमकां मेळटा जावंक पुरो बँकींग सर्विसीस टिकेट बूक करचें फ्लायट टिकेट जावंक पुरो हॉटेलांत बुकींग जावंक पुरो या फ्लायटां कारां रुमां आनी असले स्मार्ट सर्विसीस आनी फूड डिलिव्हरी सामान डिलिव्हरी करचें आनी मेडिसीन सो आनी तशेंच पेमेंट करचें तें सर्विसीस जावंक पुरो करंट बील बांदचें फोन बील वॉटर बील टॅक्स पेमेंट इन्शुरन्स आनी आजकाल सगळी संगती आमच्या मनशाच्या जिविताक कितें गरजा सगळी संगत्यो स्मार्ट जाल्यात सगळी कामां पुरा मोबायला मुखांतर इंटरनेटा मुखांतर जातात देखून आज सगळो संवसार आमच्या बोटाच्या तुदयेर आसा आमी सांगीत सगळो संवसार आमच्या बोटाच्या तुदयेर आसले वरवीं आज जाय की आमकां आमचें एक जिणेचें मट्ट चडलां स्टँडर्ड ऑफ लिवींग लायफस्टायल इल्लीशी उंचल्या मट्टाक पावल्या म्हणच्यान कांय दुबाव ना अशें आज आमच्या जिणेंत मोबायल कितें आसा ल्हानशें एक संगत ती आज आमच्या जिविताचो एक वांटोत म्हणल्यार बरें जाला एक एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड ऑर्गन आमचें देखून आमी खंय गेल्यार आमी मोबायलसून वचना घरा भायर वचना इवन टॉयलेटा समेत वेताना वॉशरूमा समेत वेताना न्हांवूंक वेतानाय फोन व्हेल्लें आनी दवरचें जायतीं मनशां आमच्या मुखार आसात तशें एक आमच्या जिणेचो एक अविभाज्य अंग जाल्लें बरीच आसा आनी ही आज इतलें आमच्या जिणेंत आमच्या मेतेर जाल्यान गे आमकां मोबायल नासतना जियोंकूच असाध्य म्हणलें एक परिघात उदेल्या आज मोबायला वयर आमी मस्तू तुमी सांगलें ओवर डिपेंडन्सी सडीत रितीन आमी ताचेर डिपेंड जाल्या आनी ताचेर ती मोबायलाच्या सांगात आमी इतलें बरसून हळसून होंदून गेल्या गे तें नासतना आज आमचें खंयचीं कामां जायनात कांय करूंकूच जायना आनी प्रत्येक रितीन आमची
आमची जिणेची रीत कितें आसा आमची लायफस्टायल कितें आसा थोडे कडेन आतां आमकां जेवण जेवता खाता पूण आमी तसो घालें टेस्ट एक्सपिरियन्स करना आमचे जिणेन कितें घडटा तशें एक्सपिरियन्स आमकां भोव उणें आमी एक वस्त म्हणल्यार बरी थंय हांगा वेता चलता ना जाल्यार मोबायल पळयता तें आमकां खंय सकयल चारंड्याक पडटा गे आमी या आनी धांटोर पडटा गे तें या आनी खंय मुखल्यान व्हेकल येतात गे तें खंय पळयना सो कानाक घालता आयकता दुसऱ्यांचें हें आमकां असले एक रियालिटी एक्सपिरियन्स करूंक मस्त आमी फाटीं पडटा आनी हेरां लागीं बसूंक आमी फाटीं सरता अशें मोबायल आज आमच्या जिणेचो एक वांटो जावन गेला पूण तातूंत आमी निजायकी स्मार्ट जाल्या गी म्हणून आमचेंच जिवीत आमी व्हरोन पळयचें आतां आज संवसारांत सुमार एक 8 बिलियन लोक आसा 8 बिलियन चडच आसा आनी तातूंत एक 99% जागे चड शेकड लोक 7.33 बिलियन लोक आज मोबायल वापरता खंय वय मोबायल आनी मोबायल म्हळ्यार तातूंत बेजीक हँडसेट बेजीक कॉल करचे या आनी उलोवचें आनी आयकले सद जाल्यार रेडिओ आयकोवचें या बेजीक फोटोग्राफी पूण स्मार्टफोनां ताच्या इल्लीशीं उंचलीं सो ह्या 8 बिलियन लोकांत 6.92 म्हळ्यार 86% लोक स्मार्टफोन वापरता पूण एक विपर्यास कालिंग म्हळ्यार हांगासर आसलो लोक 8 बिलियन जाल्यार कनेक्शनां 11 बिलियन आसा 11 बिलियन म्हळ्यार 3 बिलियन लोक कनेक्शनां सडीतच आसात जावंक पुरो एकले लागीं 2 फोन आसूंक पुरो 3 फोन आसूंक पुरो 60 आसूंक पुरो एक एशियाच्या मोबायल मार्केटिंग एसोसिएशनान केल्लें अध्ययन भोव बरें आसा हें उजवाड दिवचें तसलें संवसारांत सुमार 4.2 बिलियन लोक टूथ ब्रश घेताना 4.8 बिलियन लोक मोबायल घेवंक हांव येतात खंय म्हळ्यार आतां टूथ ब्रश आमकां बेजीक नीड सकाळीं उठटा आसतना आमकां टूथ ब्रश गरजेचें आनी तें नासतना आमकां दीस सुरू जायना पूण तें घेवच्या की चड लोक मोबायल घेवंक आज हांव येता आनी दुसरें आज लोक उण्यार उणें दिसाची 4 वरां अमूल्य 4 वरां खाली स्मार्टफोनांत करतात आमकां मेळची 16 घंटे जागे आसचे आमी 16 घंटे 8 घंटे न्हिदल्यार पूण ते 16 घंट्यान म्हळ्यार 4 1 वंट आमी स्मार्टफोनांत करतात खंय आनी तिसरें 46% लोक तातूंत म्हळ्यार सडा प्रायक पावलीं तरणाटीं जाणटीं कॉलेज भुरगीं हीं पुरा तांचें कशें म्हळ्यार आपणाचें हार्ट जाल्यार मोडतीत मोडूंक तयार खंय पूण स्मार्टफोनां ब्रेक करूंक मोडूंक तयार नात खंय सो म्हळ्यार आपणाचो जीव रिस्केर घालूंक समेत हीं तयार आसात 46% लोक तशें म्हणटा आसतना आमी टू मच मोबायलाचे वयर होंदून आमकां तें नासतनाच खंयचें बिलकूल जायना आनी ह्या वरवीं तुमी सांगले मेमोरी लॉस खंडीत मेमोरी लॉस नंबरां उडा धरून जायना एक मनशाचें तें मेमोरी आमकां पिक्चरां मोती उडा सुरतात नंबरां एक्चुअली उडा सुरूंक बारीक कश्ट पूण पयलें जाल्यार इल्लीशीं म्हणी 4-5 नंबर आमच्या कुटुंबाचीं पप्पाचीं मम्मीचें नंबर आमकां कळीत आसतालीं आज आमचेंच नंबर उडा धरूंक आमकां मेमोरी ना उडासाची सकत ना चिंतपाचो ना आनी उपरांत हें कालें डलनेस आसना खंयच्यान ती आसना काम कशें आसना कित्याक सगळीं आमकां मोबायलान जाता फ्रेंड्सां मेळटात आनी जाय जाल्यार सर्वीस मेळटा जाय जाल्यार मनोरंजन मेळटा उरल्या संगतीन भायल्या संवसारांत आमकां डलनेस भोव उणें आनी एक संगत म्हळ्यार लॅक ऑफ क्रिएटिविटी लॅक ऑफ क्रिएटिविटी ती सृजनशीलता म्हणटात सृजनशीलता तें आतां उणें जालां प्रत्येक रितीन भुरग्यांक आतां टिचरीन इस्कॉलांत एक प्रोजेक्ट करनाडा एक ड्रॉइंग करनाडा या एक मॉडेल करनाडा या प्रबंध बरोवनाडा म्हळ्यार भुरग्यान येवचें घरा येवचें पप्पाचें मम्मीचें मोबायल खान येवचें तातूंत सोदचें तातूंतलें कॉपी करचें नक्कल करचें युट्यूबार वचून व्हिडिओ पळोवचो कोणेंय त्या विशयान केलां पळोवचें तशें आपणांनी करचें म्हळ्यार ताचेर स्वता चिंता थंयसर घालचें या सृजनशीलता तें थंयसर दिसून येना आनी अशें भुरग्यांक तें नवें साव
नॉवेल्टी कितेंच येना एकल्यान केल्लेंत ते व्हायरल करचे या ते ताची कॉपी करची आतां रिल्स म्हणटा शॉर्ट्स म्हणून रिल्स म्हणून स्टेटस म्हणून एक स्टेप जावंक डान्साचें एक स्टेप करचें ते एकल्यान केल्यार ते सगळ्यांनी करचें सो व्हायरल एक संगत सगळ्यांनी कॉपी मल्टिप्लाय करचें नवें सावन थंयसर कोणी एकल्यान नवें सावन करचें बट तें कॉपी करचें जायतीं जाणां आसात अशें मोबायलाचेर आमी मस्त वळख जाल्या आनी मोबायल नासतना आमकां जिवंकूच जायनासलें आमकां अस्तित्व ना म्हणलें बरी आमकां भोगता आमकां जीव सुना आनी ह्या दिशेन एकलो आमचो फिलॉसॉफर आसा आयरिश फिलॉसॉफर तो जॉर्ज बार्कले ताणें म्हणचें ताचें एक तत्व एस्से एस्त परचिपी म्हणून एस्से एस्त परचिपी म्हळ्यार टू बी इज टू बी परसिव्ड म्हळ्यार हांव जिवंत आसा मनशाक हेरांनी पळयचें हेरांनी पळयल्यार मात्र हांव जिवंत आसा हांव अस्तित्वांत आसा जर म्हाका हेरां पळयनात तर हांव अस्तित्वांत तसो ना म्हणलें एक चिंताप आनी देखून जर हांव आउट ऑफ कवरेजांत आसा जाल्यार हांव अस्तित्वांत ना म्हणून देखून हांवें सदां वॉट्सॅपार ऑनलायन आसाचे फेसबुकार ऑनलायन आसाचे इंस्टाग्रामार ऑनलायन आसाचे हांवें मेसेज धाडटा रावचे लोकांक हांव कवरेज एरियांत आसा हांव कालें करतां हांव एक्टीव आसा सोशल मिडियांत एक्टीव आसा म्हणून कळीत जायचे सो ताला मात्र म्हाका अस्तित्व आसा आनी थोड्यांक सोशल मिडियांत जाल्यार मोबायलांत अकावंट्स जायचे अकावंट्स ना जाल्यार हांव अस्तित्वांत ना आतां आमकां कशें आधार कार्ड जायचें आयडेंटिटी कार्ड जाय म्हजी आयडेंटिटी जायची जाल्यार म्हाका खाली म्हणजे एक मोबायल जायचे भुरग्यांक आतां भुरग्यांनी सारकें म्हणटा म्हाका मोबायल जायचे कदाड मोबायल दिता म्हणून मोबायलार राखून रावतात देखून तांची आयडेंटिटी येवची मोबायल आयिल्ल्या वेळार मोबायल आसा जाल्यार म्हाका आयडेंटिटी आसा म्हणून कशें वोटर आय डी आयल्यार म्हाका आयडेंटिटी आसा आधार कार्ड तशेंच आतां मोबायल आयल्यार आयडेंटिटी आमची सडटा सो अशें आमची आजकाल मोबायला वरवीं मनस्थिती बदल्ल्या बदल्ल्या आनी तातूंत 3 रितीचे मनस्थिती आमकां पळोवंक मेळटात मोबायल वापरतल्यान थंय पयलें एक नोमोफोबिया म्हणून नोमोफोबिया म्हणून म्हळ्यार नो मोबायल फियर आनी तशेंच फोबिया म्हणून आसा फियर ऑफ मिसिंग आउट हें आजकाल जायत्या लोकांक तें आसा आनी एक अर्थाचें एंग्जायटी म्हळ्यार मोबायल नासतना जिवंक जायना मोबायल ना म्हणल्या तक्षण आपणाक सैरभैर जावचें एक अर्थीचें भंय आतंक कावजेनी आनी एक अर्थीची एंग्जायटी प्रत्येक रितीन मोबायलाची बॅटरी उणी जाताना ती रेड मार्काक सकयल येतना एक अर्थीचे कळवळे पहा आतां मोबायल बंद पडटा न्ही वेगळी घरा वचचे खंय चार्जींग मेळटा तुजे चार्जर आगे सायबा तें आसा गे तें सोमा चार्जर सी टायप चार्जर आसा गे तें चार्जर आसा गे म्हणून मेळनासलें जाल्यार मनीस कलबल फ्रस्ट्रेशन रेस्टलेस जाता आनी ह्या दिशेन काले मोबायल ना जाल्यार बोर जावचें आनी मानसीक खिण्ण जाता डिप्रेशनाक वळख जावचें आनी समाखाट न्हीद पडना न्हिदल्यार न्हीद पडना मोबायलाचो जोप खंय आसा गी म्हजे मोबायल बोल्सांत आसा गी म्हज्या काना कडेन आगे मांड्या कडेन आगे खंयच्या रूमांत आसा एक घडी मोबायल ना म्हणल्या तक्षण आमचो हातूच नातले बरें आमचो मांडोच नातले बरें आमकां बघचें म्हळ्यार तें अंग जालां आयुबाचें अंग जालां नातले बरें आमकां जावचें देखून मोबायल जाल्यार आमी खंय भायर पडले जाल्यार ते फाटी मेळटा म्हणसर आमी कितले रेस्टलेस आनी ह्या दिशेन ते सोदून काडूंक फाटी हाडूंक आमी आमचो जीव जाल्यार रिस्केर घालता आतां चिंत्या चलता आसतना चारंड्या चलता आसतना मोबायल पडले सकयल ह्या उदकांत पडले हे आनी काय मनीस उडकी मारता ह्या आनी काल थंय चारांडी काडूंक ना जाल्यार उस्तून काडून पिक्का जाल्यार मोबायल काडटा आनी आजकाल भुरग्यांक थंय तांकां इस्कॉलाक कॉलेजीक वता आसतना तांणी मोबायल सरेंडर करूंक प्रिंसिपला लागीं या हॉस्टेलांत वार्डना लागीं मोबायल दिवंक इतलोच वेळ म्हणून पूण थोडे फावटी सोर्य मोबायल हाडून चिरकून पडल्यार हे प्रिंसिपलाच्या चेंबराक गेले जाल्यार ते फाटी हाडूंक स्टुडंट्स कितले हरसास करतात म्हणून ना कुस्ती करतात म्हणून ना कितले फोटी मारतात म्हणून ना ह्या आनी काल तांचो जीव सुद्दां रिस्केर घालून कशें म्हणी मोबायल आपणावंक ती पळयतात तशें हे एक रितीची मनस्थिती आनी एक रितीची एक मनस्थिती आसा ती रिंगजायटी म्हणटा रिंगींग सो म्हजें फोन रिंगींग करता आसता रिंग जायचे सायलेंट करूंक नाका म्हाका ताचो आवाज आयकून ताचे टीन 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 तें मेसेज येवचें नोटिफिकेशन आवाज आयकून ताचे ना जाल्यार म्हाका समाधान ना सो रिंगजायटी म्हणचें तसलें एक एंग्जायटी म्हळ्यार फोन येते आसा जे फोन कोणी करता मोबायल फोन केलो बंद केलो तक्षण ओ म्हजे मोबायल कोणी आतां फोन करते आसात कोण ना कोणी म्हाका मेसेज धाडटे आसात कोण ना एंत मोतीन गुंचे सो असले रितीची एक एंग्जायटी आनी देखून सदां रिंगींग म्हळ्यार दवरचें
करचे असले एक भ्रमे एक रितीचे आणि एक झोप आणि अकरेचे एक मनस्थिती कले म्हळ्यार फबिंग म्हणटात फबिंग म्हळ्यार पब्लीक जाग्यांनी आमी मोबायल वापरन हेरांक आमी एवॉयड करचे जर एकलो कोणी म्हज्या मुखार पाशार जाता म्हजो एक दुस्मान पाशार जाता जावंक पुरो ह्या म्हाका कळीत आसली मनशां तांचे म्हाका उलोवंक नाका तांचे लागून उलोवन देखून लागचे मोबायल पळोवन रावचे या मोबायलार उलोवन रावचे हलो हलो म्हणून तशें उलोवन रावचे म्हळ्यार म्हाका ताचे लागून उलोवंक नाका सो अवॉयडिंग पीपल सो केअरलेस करचें डोंट केअर सो इग्नोर करचें देखून अशें सगळी मनस्थिती पळयत आसतना आजकाल आमी कितें जाता आमी न्ही जाय की स्मार्ट जावना आमचें स्मार्टनेस आमी वगडायलां आमची रियालिटी आमचें रियल लायफ एक्सपिरियन्स आमी वगडावन घेता देखून थोड्या मट्टान आमी स्मार्ट जाल्या म्हणून सांगीत स्मार्टफोना आमकां स्मार्ट केलां स्मार्ट फिचर्स आसात बट आमचे स्मार्टनेस आसा की म्हळ्यार कशें इम्प्रेस स्मार्टनेस आमच्या संबंध बरो संबंध रियल लायफ एक्सपिरियन्स करूंक कशें वापरल्यात आसा जर आमी थंय चुकता रियल लायफ एक्सपिरियन्स करूंक चुकता तर आमी न्ही जाय की आमी स्मार्ट म्हूण सांगच्यांत न्ही जाय की आमी तें चूक जाता हय स्मार्टफोनांत हें मनोरंजन मेळचे पयलें चडावतून मनोरंजन आशिल्लें आमकां घरांनी जाल्यार टीव्हीचेर ताजे पयलें थिएटरांत टीव्हीचेर मेळ्ळें आतां टीव्हीचेर मस्तू चॅनल येतात पूण घरा 4-5 जाणां आसतना सकाळीं सांगाता बसून पळोवन चिंतले मनोरंजन घालतले थोडे फावटी तांतूं थोड्यांक ना समाधान जातालें कोणाक स्पोर्ट्स पळोवचे कोणाक पिक्चर पळोवचे एकत्र दोनी पळोवंक जायना ते अशें पूण सकाळीं सांगाता बसून एन्जॉय करचें आसलें हांसचें आसलें आनी तें पुरो आनी आमी खाले म्हणटाले म्हणशाल्यार कुटुंब समाजाचो मुळावो कण अशें प्रमाण तें मौल्य आसलें आतां केदां स्मार्टफोन आयले हर एकल्या कडेन एक फोन आसा घरा आनी ते कोरोना आयल्या उपरांत मोबायल सामको सोडला तुमी आतां म्हणले बरे मनशा संख्याच्या चड मोबायल संख्या सोडला एका रितीन गरजेक ते जाय पडिल्ले वय संपर्क करूंक आनी परत आतां हर एकल्या कडेन मोबायल फोन आसा मनोरंजन तांकां जाय जाल्लें पळयतात कोणाक स्पोर्ट्स पळयतात ती स्पोर्ट्स पळयतात कोणाक पिक्चर आनी काय आसा ती हर एकली बसून पळयतात आनी एकामेका उलोवचे बंद जाला कितून म्हळ्यार पोर एकलो म्हणटालो जेवण तयार जाला जेवणाक ये म्हणून आपोवच्या बदला घरा भितर आशिल्ल्यानीत हें घातलें काय मेसेज व्हॉट्सएपार फूड इज रेडी कम फॉर द डिनर म्हणून तशें आयल्या उपरांत काय ओट्टू बसून म्हणून जेवचे आसा की हर एकल्यान तांचे मोबायल काडून गेले आनी हात तोंडाक येता पूण दोळे मोबायलाचेर आसता अशें करना ते एक कुटुंबाचें वातावरण आशिल्लें ह्या मोबायलाच्या एका एरायवला वरवीं स्मार्टफोना वरवीं ते सादारण फासळून गेल्लें पयस गेल्लें दिसता मुळावो कोण आतां कुटुंबगी या व्यक्तीगी म्हणल्यार एका हंता घेवन पावले बरी दिसता कितें म्हणटा तुमी आदीं टीव्ही मुखार पळोवंक केवळ एक कुटुंब मात्र न्ही जर एक कोणाक शेजारा एक टीव्ही येयल्ले म्हणल्या तक्षणा शेजारची सगळ्यांची 4-5 कुटुंबाची सांगाता येवन त्या घरान जमतालीं आनी थोडे कडेन कांय एका गांवांत फस्ट टीव्ही येताना कांय सगळो गांवचो कांय सांगाता आसले आयिल्लें जावंक आसूंक पुरो हांव ल्हान आसतना अशंत आमच्या शेजारच्या एका टिचरीकर टीव्ही हाडली ती कलर टीव्ही आनी तांचे व्हडलें डिश 12 इंच 24 इंचाचें डिश आनी तांतूं मात्र तें उदय मुवीज तसलें बरें मेळचें आसलें आनी त्या वेळार आमी हर एक शेनवारा आयतारा विकेंडाक आमी उदय मुवीजांत फिल्मां पळोवंक वचचें आनी येता आसतना शेजारचें सगळ्यांक तांच्या हॉलांत फुल्ल आनी थंयच आमचें आंबरी तेर्स म्हळ्यार 8:30 मदें एक न्यूज येता सो त्या वेळार आमी तेर्स करचो हिंदुवांची थंय आसतालीं ती वगैत बसून आसतालीं पूण सगळ्यांक त्या ल्हानशा जाग्यांत एकामेकाच्या पासलेंत आमच्या कुटुंबाच्या सांगाता आई बापायच्या पासलेंत बसून फिल्मां पळोवचें ती एक बारीक तो संतोष तो आनी तशेंच तरणाटे जाल्यार क्रिकेट पळोवंक या फुटबॉल पळोवंक खंय टीव्ही आसा थंय वचून जमचें सो थंय सांगातपण दिसून येतालें आनी कांय थोडे कडेन कांय सगळो गांवंत सांगाता जमलो करना ह्या दिशेन एकलो मार्शल मक्लुहान म्हणलो एकलो कॅनडाचो तत्वशास्त्री आनी एक माध्यम शास्त्री तो अशें म्हणटा वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज
सगळो संवसार एक आज ल्हानशी हळ्ळी जाल्या आतां हळ्ळेंत कितें जाता म्हळ्यार हर एकल्याक सगळ्यांची परिचय आसता सगळां वळखतात गांवांत हळ्ळेंत कालें घडटा हर एकल्यांक कळीत जाता एक ल्हानशी खबर खिणान सगळ्यांक परगट जाता सो वेगान ती खबर सगळ्यांक पावता आनी सगळां एकामेकाक वळखूंक शकतात अशें म्हण ताचे अभिप्राय आनी आज संपर्क माध्यमा वरवीं आनी सामाजीक माध्यमां कितें आसात ताचे वरवीं संवसार आज खंडीत ल्हान जाला आमच्या हातांतच आयला म्हणयेत आनी ह्या दिशेन लोक एकामेका लागीं जाला एकामेकाक वळखूंक शकतात संबंद वाडला आतां पयलें जाल्यार गांवांत परगांवांत आसलेल्याक संबंद दवरूंक लॅटरां आसतालीं अप्रूप एक STD कॉल आसताले पूण आतां तशें न्ही आतां मोन आयिल्ले प्रमाणे आमकां तांचे लागीं उलोवं येता व्हिडियो कॉल करूं सो कितल्याय सादर्यां पयस आसल्यारय एका व्यक्ती लागीं आमकां पळोवन व्हिडिओ रुपार आज संबंद जोडयेत आनी खंयची खबर जावंक पुरो गांवची खबर परगांव मेळटा परगांवची खबर आमकां मेळटा आनी हातूंत थोडे फावटी परस्कालें म्हळ्यार आमच्याच गांवची खबर आमचीच शेजारची खबर इगर्जेची खबर आमकां मेळच्या पयलें परगांवांत आसल्याक मेळटा तांणी आमकां फोन करून विचारचें तांणी आमकां सांगचें हें घडलां हें तें जालां तांणी आमकां WhatsAppार मेसेज करची सो तळात आमकां कळचें आमच्या गांवांत कालेंगी जाला म्हणून तशें आज संवसार आमच्या मुठींत आसा म्हणयेत बोटाच्या तुदयेर आसा म्हणचेंच सारकें पूण परिघात इतली पाड जाल्या की मोबायला वरवीं संबंद पातळ्ळा वय म्हळ्यार सांगलें तुमी जेवणाच्या टेबलार येताना जाल्यार आमकां आमचें कुटुंबाचें उलोवचें ना कुटुंबाचें उलोवणें संबंद वांटून घेवचे अनुभव वांटून घेवचे ना आनी घोव बायलां मदें भुरग्यां मदें दुबाव चडला आज दुबाव चडला मिसअंडरस्टँडींग चडलां तशें म्हणटा आसतना सांगातपण सांगाता येवचें सांगाता जेवचें सांगाता उलोवचें सांगाता कामां करचें हें आजकाल आमकां कुटुंबांत असले एक कुटुंबाचो संतोश थंयसर दिसून येना सो कुटुंबाचें मौल्य व्यक्तीचो मान गौरव कुटुंबांत दिवंक आमी चुकोन पडटा आनी अशें हळ्ळे भितरच घरा भितरच एक आयलँड द्वीप आमी क्रिएट केला देखून एका कशें आयलँडांत लोक आमकां कळीत आसतना परकी आसता तशेंच आमकां एकामेकाक स्ट्रेंजर्स एकामेकाक आमी अपरिचित देखून थोडे फावटी आवय बापायकच तांची भुरगीं खंय आसात कितें करतात म्हाका कळीत ना होय सो तशें कुटुंबांत परिस्थिती तशें आसा आनी सामाजीक मौल्यांच्या दृश्टीन पळयतना कुटुंबांत स्मार्टफोन आयिल्ले वरवीं कुटुंबाचो संतोश नाच जाला ते खंडीत आनी संबंद पाड जाला एकामेकाक दिवंक वेळ ना आनी वडिलांक जाल्यार भुरग्यां कडेन उलोवंक या भुरग्यांनी वडिलां लागीं उलोवंक तांकां फुरसत म्हणली तांकां मेळना आनी ह्या दिशेन काय जालां आज एक इंडिविज्युअलिजम चडलां हांव म्हाकाच सर्वस्व म्हणून म्हाका कोणाची गरज ना सो एकांतपण वाडलां मनीस आज एकलोच रावंक आशेता वय आनी आजकाल कितें जालां कॉन्टेंट ऑन डिमांड म्हणून OTT ॲप्स आसात ओवर द टॉप म्हणली ॲप म्हळ्यार ती नॅटफ्लिक्स ती ZEE5 ते Amazon प्रायम आनी डिस्नी हॉटस्टार ZEE5 या हुलू आनी वूट सो कसली नांवां आसात हातून आपणाच्या अभिरुची तेगीत आज मनोरंजन मेळटा देखून एका रितीन हें बरेंच कित्याक पयलें जाल्यार एक TV आसली सगळ्यांनी एकाच टिवीक लढाय करची आसली सो ते बापायन म्हाका क्रिकेट जाय फुटबॉल जाय म्हणून हांगा झगडल्यार हांगा बायलेन म्हाका सिरियलां जायची म्हणून आनी ताच्या मोदें भुरग्यांनी पुरा म्हाका कार्टून जाय म्हणून सो लढाय मागीर राखरे कोण नाका एक रिमोट एक TV सो आतां तशें न्ही आतां मोबायलांनी मेळटा आनी टिवीर स्मार्ट TV आसात जाय जाल्लें म्हाका कितें जाय म्हज्या अभिरुचीक म्हाका कितें आसत आसता तें हांवें आज पळोवेत देखून आज येरे गावी किरिकिरी ಒಂದು शोक ಒರಿಯೇನೆ ತೂಪುನಿ ದಾದ ಬೋನಾಂಡಲ तुवली म्हणून सो किरकिरी ना आज इरिटेशन ना देखून शांतपणी सो एका रितीन हें बरें पूण व्हड माट्टान हातूंत मस्त वायट परिणाम कुटुंबाचेर पडटा सो पयलीं आमी काल म्हणटाले म्हळ्यार ह्युमन बिंग इज अ सोशल एनिमल म्हणून होय पूण आज तें टर्म चेंज जालां आज सोशल सेज म्हणटात सामाजीक संन्यासी जाला हे शब्द वापरलो बापसाहेबान वर्ल्ड कम्युनिकेशन जागतीक संपर्क दिसाक एका दिल्ल्या एका मेसेजींत बापसाहेबान उल्लेख केल्ले सामाजीक संन्यासी म्हणून
मुनीस सामाजिक जीवी मात्र न्ही आज एक तो संन्यासी झाला घरा भितरच एकलो भितरली माधुरी म्हणते पहिले म्हणतात आता रेकल्याच्या घरा भितरच माधुरी मस्त असतात आणि असे संन्यासी मस्त असतात आज घरा भितर असं म्हणून आम्ही संसारा बाहेर असले बरे कारण की गुड्यार जियले बरे सो आमच्या मध्ये मुनीस येता पूण आमकां तांचे संबंध ना सो नो सोशलायझिंग ना सामाजिक जिवी जावन जिवनचे भोवणे जाला ताच्या बदलाक ऑस्ट्रसायझिंग म्हणून आमी म्हणटा ऑस्ट्रसायझिंग ऑपोजीट टू सोशलायझिंग ऑस्ट्रसायझिंग म्हणचे आणि ह्या दिशेन ती सोशल मिडिया पयले काल फेसबुक इंस्टाग्राम स्नॅपचॅट ती आराम जाल्ली सोशलायज करूंक एक्चुअली एकल्या लागीं संबंध दवरूंक कॉन्टॅक्ट वाडोवंक कनेक्टिविटी आतां एकात गांवची एका इस्कॉलांत शिकल्लीं एकात कंपनींत काम केल्लीं मनशां मागीर मुखार वता तांकां सांगात हाडचे खातीर म्हणून कनेक्टिविटी आसचे खातीर म्हणून केल्ले पूण आज काल जालें म्हळ्यार एकदम कमर्शियल एडवर्टायजमेंट घालचे आणि हाचे कितले मुखार पावलां म्हळ्यार आतां नकली अकाउंट्स ओपन जावन आमकां तो असो निज मनीसगी आनी परकी नकली मनीसगी म्हणलें तें तजवीज करूंक आमकां कळीत जायना देखून आज फेसबुकार जाल्यार फेस आनात थंय फेस आनात आमकां आमच्या दोळ्या मुखार तोंड आसले मनशां आसात उलोवंक शकची मनशां आसात तसले लागीं उलोवंक नाका आमकां ताचे बदलाक असल्या सामाजीक माध्यमांत असलेल्या असल्या नकली मनशां लागीं या समकट तोंड नातले वरवीं नातले मनशां लागीं आमकां अपरिचीत मनशां संबंध दवरूंक आमकां चड आसक्त देखून ह्या वरवीं जायते वायट चडलां नकलीपण वायट खबरो आनी मोस वंचन बिजनेस आनी कमर्शियल आनी आमकां फ्रॉड तें पुरा स्पॅम हें पुरा आज सक वाडलां वेव्हारीक जालात हें पुरा सामाजीक म्हणून आसले ऍपां पुरा आज वेव्हारीक जाल्यांत आनी अशें एक आज सोशलायज जावंक ही पुरा आज उपकारा पडनात कुटुंबांत आमकां आज सोशलायज जावंक अवकाश ना ह्या वरवीं आनी आजकाल नो ट्रस्ट मनशां थंय फातीन उणी जाल्या वय फातीन उणी जाल्या दुबाव चडला आनी पयलें पळय शेजारच्यांनी आमगेर येवन वचो या अपरिचीत व्यक्तीन येवन वचो सोरांनी येवन वचो म्हणून आमी कंपाउंड घालतले हांव मागीर घराक एक बीक घालतले हांव आतां घराक सोडया आमच्या मोबायलाक आज आमकां पासवर्ड ताचो पासवर्ड कितें फेस अनलॉक करचें तें सेक्युरिटी फीचर कितें तशें म्हजे मोबायल म्हज्या पप्पांनी पळोवन वचो म्हज्या बायलांनी पळोवन वचो म्हज्या भुरग्यांनी पळोवन वचो सो म्हज्या मोबायलांत सिक्रेट्स आसात म्हाका हाचेर फाती ना सो म्हजे सिक्रेट्स आसात देखून कोणाय म्हजे मोबायल पळोवन वचो आनी हांवें उलयल्लें आयकून वचो पप्पानी आयकून वचो मम्मीन आयकून वचो भावान आयकून वचो भयणी आयकून वचो रुमा भितर धांवचें या टॅरसार धांवचें या आनी खंय भायर वयचें अशें उलयता आसतना एकामेकाक उक्त्यान उलोवचें तें ओपननेस आज ना सो अशें असल एक परिगत आमच्या कुटुंबांत आयिल्ले वरवीं आज मोबायल वरवीं कुटुंबाची मौल्यां उणी जाल्यांत हय आमी धार्मीक क्षेत्रां पळोवचें जाल्यार मोबायल उपयोगा वरवीं बरेंपण जालां कशें म्हूण सांगल्यार ताचो उपयोग करचो पळोवंक मेळटा एकलो म्हाका वळखीचो मनीस आसा तो अशें दुकानार बसता ताजें काम करना मार्केटींत ओके केदाळ मनीस येनात आनी कोण उलोवंक मेळनात तेदाळ तो काय करता म्हणून सांगल्यार तूं मोबायलांत शर्माव जावं दी मीस जावं दी खाली बसल्या गाडी घालून उपयोग करता तो आनी कोरोनाच्या वेळार हे मस्त उपयोग जाले लोकांक प्रत्येक जावन इगर्जी वचोंक जायना मीस पळोवंक एटलिस्ट कनिश्ट त्यामुळे आराधनांत भाग घेवंक असले पुरो उपकारा पडले मस्त आतां कोरोना गेला आदली परिस्थिती पाटी आयल्या आता पळोवचें जाल्यार आमी आमच्या प्रदेशांत मस्त जाणां मिसाक पयलींचे बरी येतात पूण एक वर्ग थोडी जाणां आणखी दिसनात लायक युवा जाणां ती काय जालात की म्हण सांगल्यार तांचे वर्क फ्रॉम होम करनासली ती आतां त्यात मनस्थितींत आसात आनी मिसाक येनातल्यार इवण म्हणलो एक मनोभाव आसा कित्याक म्हळ्यार तूं मोबायलांत आतां कांय पळयता तेन्ना कोत्तुना पूण व्हडा येतात ल्हान भुरग्यांक हाडटात पूण तशें जालें की यूथ कम्युनिटी तांचो संको तितलो दिसना इगर्जांनी वय पूण घरांनी आसतात ती आनी त्या वरवीं एका वाटेन बरेंपण जाल्लें कितें आमकां इगर्जी वचोंक जायनातल्या वेळार हांगा मेळटलें आतां वचोंक जावच्या वेळार
कारण झाला म्हणसाला नाका म्हणले एक चिंतप उपजला वय ये कशे फाटी नाका आडी येता की म्हणले वरते सवाल म्हळ्यार इगर्जाने आसले वय करेक्ट वय होय खाली सांगल्यार ते पावाना पूण खंयच्या रितीर तांकां कन्विन्स करी येता फाटी हाडी येता आपसाहेबांनी पुट सांगले वय. आता कोरोनाचो वेळ जालो फाटी इगर्ज जावं वचाचे वय पूण स्थिती तशीच म्हणून धरना सामा वय कशें तांकां हाडी येता कालें करी येता की म्हणून वय त्या वेळार आमकां असली पुरा सादाना आमकां एक बेसांव वय. कशें जालें वय बट आतां परिघात इतली पावल्या की आमकां आनी जाय की हें करगस म्हण आमकां भोगता कोवीड पिडे उपरांत मोबायल इंटरनेट वापर भोव वाडलो म्हणयत मस्त वाट होय मस्त वाडलो आनी फोनांतल्यांक फोनां मेळ्ळीं भुरग्यांक जाल्यारय फोनां मेळ्ळीं सो तशें तांकां बेसांव जालें वय आतां वडिलांक कर्ग आतां इस्कॉला गेल्यार या आमच्या फिरगजीच्या लोकां लागीं उलयल्यार आवय बापाय सांगतात भुरग्यांक आटापूंक कश्ट म्हणून भुरग्यांक आज आमच्या मोठे भितर दवरचें या तांकां शिस्त शिकोवची आनी प्रत्येक रितीन ह्या आत्मीक संगतीन तांकां अभिरूच हाडूंक आसाक हाडूंक तांकां भोव कश्टाचें म्हणून ती सांगतात या तांचें तें रडणें रुदान आज अशें म्हणटा आसतना ह्या साधना वरवीं बरेंपण जावच्या की चड आज वायटच जालें म्हूण सांगयेत देखून कोवीड पिड्या वेळार आमकां तवळ ऑनलायनार मिसां वय आराधन जावंक पुरो या आनी मागणें आनी इतर आत्मीक संगतेक लागून मोबायल आनी इंटरनेट आमी वापरले ती तवळ ती एक अनिवार्यता अनिवार्यता आसली वय पूण दुसरी वाट नासली पूण आतां तशें न्हय आतां आमकां एक्चुअली ऑनलायन मिसां आनी पुरा गरजेचें न्हय एक्चुअली ऑनलायन मिसां आजुनूय थोडे करतात कित्याक म्हळ्यार तांणी सांगचें हें पिडेस्तां खातीर आमी करचें पिडेस्तांक घरां आसलेल्यांक बेड्डार आसलेल्यांक तांकां मिसाक येवंक जायना तशें देखून आमी आनी कंटिन्यू करता तें आसा म्हणून तसलें एक राजांव दितात पूण हाचे वरवीं कालन जालां म्हळ्यार ऑनलायनार मिसां मेळटात पिडेस्तांक म्हणून दिल्ली मिसां आसात आनी ह्या मिसां वरवीं आज भलायकेंत आसलो मनीस आज आत्मिकातेंत पिडेस्त जाला वय 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 होय पिडेस्त आसात पूण ताच्या सांगाता भलायकेंत आसलो कोणाकय गरजे वचोंक साध्य आसा ही तरणाटीं भुरगीं आवय बापाय ती आज पिडेस्तां बरीच जाल्यांत होय प्रायवंत जाल्यांत आत्मिकातेंत सडीत पिडेस्त जाल्यांत होय सो आतां ह्या विशयांत आमच्या फिरगज विगारा लागीं उलयता आसतना तांणी सांगचें म्हळ्यार तांचे अभिप्रायच भुरगीं आनी युवा जाणां आज मिसाक येनात सो ती आज भोव उणी तांकां कंपल्शन केल्यार मात्र येतात कांय फ्री सोडल्यार तांणी जावन तो मागोवंक घेवचें तांणी जावन तो आराधना येवचें भोव उणें सो इसारल्यार सांगतात अशें काम आसा म्हजें वर्क फ्रॉम होम म्हाका शिफ्ट त्या वेळार आनी म्हाका ट्युशन क्लास आसा म्हाका तें आसा हें आसा म्हणून बट आत्मीक संगतेंत तांणी जाय की शेळेपण दाखोवचें सडीत रितीन आमकां दिसून येता काळें करयेत ह्या विशयांत कालें करयेत म्हळ्यार प्रत्येक रितीन आमची हर एकल्यांची धार्मीक मुखेल्यांची याजकांची धार्मीक भाव भयणांची आनी आवय बापायची सांगात सगळ्यांची एक व्हडली जबाबदारी कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या भावार्थी संगतेंत सडीत रितीन तांचें मोन ओडच्याक आत्मिकते तशीं तांकां लागीं हाडच्याक आमी कितें हें आराधन आसा मीस आसा तें तांकां सडीत अनुभव दिवचें तसलें ह्या मोबायलांत कितें मेळटा ह्या उरलें मनोरंजन करता ताच्या चडीत रितीन तांतूं फायदो आसा तसलें एक गूंड चिंता गूंड अर्थ हाडचे दिशेन कितें म्हणजे आमी करूंक आसा प्रत्येक रितीन जावंक पुरो आतां येवकारिस्त आसा येवकारिस्तांत तांतूं नीज जेजूचें नीज आजारपण खरें आजारपण आसा तें तांकां गुंडायेन तांणी समजोवचें बरें गूंड वावरताचेर येवचें बरी आमी कांय प्रयत्न केले जाल्यार खंडीत रितीन खंडीत जावन ती मोबायलांतूय टीव्ही घालें मिसां पळोवच्या बदलाक थंयसर आमकां सुकेंच मेळटा हांगा मात्र आमकां निजाय की जिवीत मेळटा म्हणून येवंक पुरो तशें ह्या दिशेन आमी वडिलांनी प्रत्येक रितीन आवय बापायनी जायती मेहनत काडची आनी जबाबदारी तांणी करची जबाबदारी काणगेची कोरोना आयिल्ल्या वेळार एकच फावटी मीस नासतना लोकांक पुरो इल्लेशें डेस्परेट जाल्लें बरें जालें मागीर टीव्हीचेर अंतू मेळटाना एक तांकां एक पर्यायी वाट मेळ्ळी होय आतां काना जाल्यार म्हणटा जाल्यार खंयच्याय कारणा खातीर वचनात होय मागीर म्हाका मोबायलार मेळटा म्हणलें चिंता पासो न्हू मोबायलार पळयतात होय पूण काना जाता म्हण सांगल्यार एकच कोणाचे फोन आयले मीस मागीर मेळटा हांवें प्ले करी येता हें पयलें अटेंड करचें होय ह्या भितर केलें गॅसाचेर दवरला हें ऑफ करचें मागीर भितर वचून पळोवन येवचें देखून
ते मीस म्हळ्यार काला जाला म्हणशाला पीस बाय पीस म्हळ्यार वय. एक ल्हानसो कुडको पळयलो मिसाचो Correct. इल्लोसो वेळ वय. मागीर बंद केले मागीर ते वचून वय आता इगर्जी गेल्यार आमी सगळे मीस एक कीर्तपटी भेटयता वय तले आसता ते घेवन पावल्या मीस म्हणशाला ल्हानसो एक भाग पळोवन जाय जाल्ल्या वेळार पळोव येता म्हणून वय, आमच्या गरजेक आमच्या कन्विनियन्सा प्रमाणे पळोव येता म्हणून वय तशें पळोवचे बरें जाला वय ते कित्याक मागीर म्हणल्यार आनी एक कारण म्हणून सांगल्यार आतां वर्क फ्रॉम होम आसा सगळ्यांक तांचो तांचो दीस पडतो ग्रास जायचे वय सडावच जावन वर्क फ्रॉम होम सोमार आतां शुक्रार म्हणसर थोड्यांक काय शनिवार आसता कोणा पूण आयतारा कंडी ते बिलकुल आसा आसतना वय तांणी म्हळ्यार हे येता पूण जाल्यार कितले एक ताजेर त्या हाका वर्क फ्रॉम होम एक नीब जाला म्हणून सांगता आमी वय मिसाक येन आसता रावूंक काले जालें वर्क फ्रॉम होम वय लेट न्हिदलो लेट उठलो देखून येवंक जायना असं वय. एक परिस्थिती सोकास वाडोवन आयिल्ले बरी दिसता वय आता काल आता म्हणून सांगल्यार हांवें पळयल्या प्रमाणे थोडीं जाणां असले कल्चर एक येवन ह्या घातल्यार व्हडली म्हणले एक चिंता तांच्या मना भितर जिवा भितर जेवण गेला. गेला वय व्हडलें कांय वचनातलें कांय वय म्हळ्यार हे कायद्याचे म्हणून तांचे इंचे वय तांकां रियल एक्सपिरियन्स जायना तांकां जायना गॉड एक्सपिरियन्स ना ना सो कदाळ तांकां टच जाता गॉड एक्सपिरियन्स मेळटा तो पर्सनल एक्सपिरियन्स जाता तोड मात्र मागीर हें पुरा बोगलेक दवरून कांय वेचे सन्निवेश कांय उदेत येता शिवाय ना जाल्यार फाटीन दवरून हांवें कायद्या खातीर मात्र वचचें कोणी सांगता कोणी पळयता कोणी आमकां कंपल्सन करता म्हणल्या खातीर मात्र आमी मिसाक वचचें हे असले धार्मीक संप्रदाय पाळीचे म्हणून चिंतात अनलेस वन बिकम्स व्हेरी मच डीपली इंटरेस्टेड तातूंत पर्सनल एक्सपिरियन्स जाल्या शिवाय पूण त्या दिशेन आमी कितें तांकां करीच एनिमेशन वर्गाच्या फिरगसगारांक म्हणून सांगल्यार ह्या वर्क फ्रॉम होम जावं पुरो ह्या यूथ कोण आसात वय ह्या कोरोनाच्या वेळार मोबायला वरवीं आनी हाचे वरवीं ऑनलायन मिसा वरवीं पयस रावल्लीं तांकां परते हेपटी इंटरेस्ट तांच्या खातीर काय म्हणून करचे पडचे वय गरज विशेष रितीन वय मोगाच्या न्हू आज आमी हे संदर्शन हांगासर राबयता कित्याक म्हळ्यार ह्या संगतींत जायतें आमकां शिकोवंक आसा आनी आज आमी आयच्या ह्या भागांत स्मार्टफोन आमकां सबार संगती दिता पूण सांगातास हे स्मार्टफोन आमकां स्मार्ट करता की या अस्कत करता की म्हणलें सवाल आनी ताचे प्रमाणे ह्या स्मार्टफोनान आमची कुटुंबाची मौल्यां ती सोडल्यांत की घट गेल्यांत म्हणल्या विशयांत आमी जाणा जाल्या आनी तशेंच आमकां एका वेळार कोरोनाच्या वेळार स्मार्टफोन मस्त उपकार पडला पूण आतां ते एक नीब जावन सबार जाणां ह्या स्मार्टफोना वरवीं धार्मीक संगतींत जावन कितें कायदो आसा तातूंत जावन पयस रावल्ले आमकां पळोवंक मेळटा असले सबार विचार आमी भोव अपुर्बायेन ते जाणा जाल्या आनी आमकां पाद्राबान भोव अपुर्बायेन तिळशिला देखून आज हो संवाद आमी हांगासर राबयता वेळाच्या अभावा वरवीं पूण मुखेल्या अंक्यांत आमकां आनीकी भोव चड अर्थभरीत संगती जाणा जावंक आसात मोबायल आपणा इतल्याक बरें न्ही वायट न्ही पूण ताचो वापर खंयच्या रितीन आमी करता ताजेर होंदून आसा आनी ताजे देखून येवच्या अंक्यांत त्या विशयांत आमी जाणा जातले मोबायलाचो बरो वापर तोवळ पर्यंत राखून रावा तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
शिकतास्ताना सडई आमचो भावार पवित्र कधीच भेटयताना सडई आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मोरी माईक उलो मारता आसताना सडई आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.